लोकांचो प्रॉब्लेम जाला, लोकांक भोवंक मेळना. आतां क्रिसमस चालू आहा, क्रिसमसाचे फेस्टिवल चालू आहा आनी गोंयकारांक आमच्या भोवंक मेळना. वतात थंय ट्राफीक जॅम जाता. आमच्या शिवोलेन इगर्जे कडेन वयतले जाल्यार 2 वरां 3 वरां लागता. हांगासून इगर्जे वयतले ती मिसाक बावडी कशी वयतली, कशे लोक भोंवतले गोंयकार आमचे. आतां पळया, आतां एक गोंयची गाडी चलता रस्त्यार जाल्यार 10 गाडये भायले चलता. कर्नाटका, महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, TS कितें म्हणटा ती, आनी दिल्लीचे, गुजरात सगळे गाडये गोंयांत चलता. गोंयान आमचे कितें आहा, कसो कशी कितें आहा, रोड कशे आहा, आनी कितें गाडये, इतले गाडये हे भायले गाडये तुमी एंटर करून घेतात तुमी गोंयान. हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कळना, टुरिझम मिनिस्टराक कळना, बेश्टे आमचे टॅक्सीकारांचे फासून धांवतात. हे लोकांक प्रॉब्लेम आतां, लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आतां फाटल्या दिसांनी तुमी आतां पयर कितें सांगलें, तुमी सेल्फी घ्या म्हणून सीएमान सांगलें. सेल्फी घेवपाक लोकांचे हाल जाले, थंय रोड ब्लॉक जालो. So with regards to this, the inflow of tourists that started pre-Christmas. So we have taken this entire weekend to our consideration to ensure extra safety. So regular patrolling along the beach is maintained. So we did foot patrolling. I was also there, and then regularly Kolva police station staff is there. We have supplemented the existing staff from getting additional staff from IRBN. So we have different and also this PCR, pink force. Everybody is taking rounds. Senior officers are doing round. Beat officers are active. So I think we are taking necessary steps to be on the top of it that no violation gets noticed.